नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मोदी मंत्रिमंडळाचो विस्तार आयतारा राष्ट्रपती कडेन पावले लिस्ट। केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हूण मनोहर पर्रीकार आयतारा घेतलो मंत्रिपदाचो सोपूत। पर्रीकारान केली मनाची तयारी। पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी म्हणून लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या नावाचेर विचार। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा सभापती आल्लेकारी सर्तीत नवे मुख्यमंत्र्याचेर शेनवारा निर्णय। तेच दिसा सांजे सोपूत विधी। पर्रीकाराक दिल्ली व्हरपाची चाल थळावे राजकीय समाजीक वावुरपी आनी उद्देजकांकय मानवना। गजाल अभिमानाची, पूण पर्रीकाराक उत्तराधिकारी ना। गोंयाक पर्रीकार जायच। मोपाक तेंको दिवंक दिवचल तालुक्यांतले आमदार सरपंच एकठांय। विमानतळाचें काम बेगीन चालू करचें म्हूण मागणी। सांजुजे आरियाल बसकेंत मोपा आड आवाज। आनी ड्युरांड कप फुटबॉल फायनल साळगांवकार आनी पुणे FC मजगतीं राय मैदानार शेनवारा। स्पोर्टिंग क्लब आनी बेंगळुरू सेमीफायनलींत भायर। खबर विस्तारान। मोदी सरकाराचे मंत्रिमंडळाचो पयलो विस्तार आयतारा जाता। प्रधानमंत्र्यान सकाळी राष्ट्रपतीक मेळून नव्या मंत्र्यांची वळेरी दिली। मनोहर पर्रीकार आता आयतारा दनपारां केंद्रीय मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो। तो देशाचो नवो संरक्षण मंत्री जाता। जबाबदारी गोंयचे परस मोठी। पक्ष आनी प्रधानमंत्री सांगता तें आयकतलो म्हूण ताणें मनाची तयारी केली। पर्रीकारान 3 म्हयने मागिल्ले, पूण रक्षा मंत्रालयाचे शस्त्रास्त्र वेव्हार सध्या आडकल्यात। मोदीक थंय रेक्त मनीस जाय म्हूण पर्रीकाराक ताकतिकेन व्हेला। As far as joining cabinet at government of India is concerned, it is prerogative of the Prime Minister. पार्टीन सांगलें, सगळं चर्चा जाली, म्हजें एप्रिहेन्शन सगळें हांवें सांगलें। ताजे नंतर शेवटी party has decided to tell me that if there is an offer from Prime Minister, you should accept it. One reservation obviously is because I am elected from the state for 5-year term with popular mandate. So obviously my feeling was that unless I complete the term, it is not exactly right on my part to leave midway. If I get an offer from Prime Minister, I will let you know what are my reasons of accepting that offer. Wherever guidance is required, it's available. So the new Chief Minister, whoever, if at all I go to Delhi, can always consult me if he wants. Half part of decision is taken. I have taken decision that if there is an offer, I will accept it. But I should receive offer, na? I am not quite comfortable because I have too much attachment to the state. But then rationality tells me that if nation requires your services, it is 125 crores requirement versus 15 lakhs requirement. And wherever 15 lakhs want, my services always will be there. Party will not tell me this unless they must have had some interaction with Prime Minister. त्याशिवाय काय ते म्हाका सांगचे ना। पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या नावाची चर्चा चल्ल्या। लंडनात गेल्लो फ्रांसीस ताकतिकेन शुक्रारा गोंयांत परत पावता। सभापती राजेंद्र आल्लेकारय सर्तींत आसा। पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री BJPचे संसदीय मंडळ शेनवारा थारायतले। मेळ्ळे ते माहिती प्रमाण शेनवारा पर्रीकार मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दितलो। नवे मुख्यमंत्र्याचो शेनवारा सांजे सोपूत विधी जातलो। My parliamentary party is meeting on 8th morning. I think 8th morning many of the issues will get clear to you. Those are not within my ambit. Only because media speculation is there, I wanted to make it clear. I did not want to keep confusion on. So I said party has directed me to go ahead. पत्रकार परिषद जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भाजपा कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो। पक्षाचो संघटन मंत्री सतीश दोंड तांच्या वांगडा आसलो।
पर्रीकाराक बढती मेळ्ळी म्हूण कार्यकर्त्यांनी तांचे अभिनंदन केले. मनोहर पर्रीकार दिल्लीक वता म्हणटकीर नवो मुख्यमंत्री कोण हो व्हडलो प्रस्न निर्माण जाला. सध्या 3 नांवांचेर चर्चा चल्ल्या. राजेंद्र आर्लेकार, फ्रांसीस डिसोजा आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार. भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंड आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची बिरेस्तारा बसका जाली अशी माहिती सुत्रांनी दिली. नवो मुख्यमंत्री जावपाच्या प्रस्नाचेर ह्या वेळार भासाभास जाली अशें सुत्रां सांगतात. जेका पार्टी जबाबदारी दितली ती व्यक्ती फुडें वतली. तुम्ही आसपाक शकता ओके, एक टीम वर्क आसतलें तें, इतलें हांव निश्चित सांगता. तुम्ही सिनियर लीडर जाल्यार तुम्ही आसपाक शकता, तुमच्या खांद्यार जाल्यार जबाबदारी दिवंक शकता पार्टी. जावं शकत. सभापती राजेंद्र आर्लेकाराक आमी मेळ्ळे, मात तांणी कांयच प्रतिक्रिया दिवंक ना. तो म्हणटा पक्ष कितें तो निर्णय घेतलो, आतांच प्रतिक्रिया दिवंक शकना. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा सध्या लंडनाक आसा. तांकां बेगोबेग गोंयांत आपयला. ते शुक्रारा गोंयांत पावतले. ते 22 नोव्हेंबराक परत येवपाचे आसले. मनोहर पर्रीकार दिल्लीक वता ताका लागून पणजे पोटवेंचणूक घेवची पडटली. भाजपाची तिकेट मेळोवपा खातीर बरेच लोक कामाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पर्रीकाराक दिल्ली व्हरपाची बीजेपीची चाल गोंयच्या कांय राजकीय तशेंच समाज वावुरप्यांक मानवल्ली ना. पर्रीकाराचे ताकीचो उत्तराधिकारी ना म्हणून सगळे उलयतात. राजकारणी, एक्टिविस्ट, उद्देजक म्हणटात गजाल अभिमानाची, पूण गोंयचेर परिणाम जातलो. गोंयांक पर्रीकार जायच. योगगुरू रामदेव बाबा म्हणटा बदनाम जाल्ल्या रक्षा मंत्रालयाक जाग्यार हाडटले जाल्यार IITन पर्रीकारच योग्य. खासदार शांताराम नायक म्हणटा गोंय चलोवंक जमना जाल्ल्यान पर्रीकार कूस मारता. मनोहर पर्रीकाराची तशी खरें म्हणजे गरज गोंयांत आसा. पर्रीकारांचो जर ते वचपाचें जालें जाल्यार हांगासर तांकां दुसरो निर्णय करचोच पडटलो न्ही, दुसरो मुख्यमंत्री म्हणून. ताचेर ती पार्टी निर्णय करतली. जेन्ना देश ताका मागता तेन्ना आमचें गोंयकारांचें कर्तव्य ताका वचपाक परवानगी दिवप. सगळ्योच गोश्टी देशा खातीर जेन्ना मनीस भायर सरता तेन्ना ताका कोणी तरी पाठिंबो दिवपाक जाय. तो पाठिंबो आमच्या माध्यमांतल्यान ताका आमी दिता. आमचें थोडें जरी नुकसान जालें, देशाचें नुकसान आमी जावपाक दिवपाक जायना. संरक्षण मंत्री वगैरे जर पद मिळालं तर बरं होईल आणि मी त्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि गोमंतकाला त्याचा लाभ होईल अशी मला तर वाटतं आणि अशी मी आशा व्यक्त करतो. I have been observing for the last 150 days with great concern the incursions in Arunachal Pradesh by the Chinese army and also the ceasefire violations in Pakistan. Virtually every day there has been some ceasefire violation or other. So these are very challenging times. If a Goan is going as a defense minister and as an Indian, I wish him all the success. He wants to run away from Goa because of his total failure in administering the state, especially because of the loss that he has caused to the state of around 45,000 crores caused to the stoppage of mining. Secondly, presently there are no money in government treasury. He cannot face Goa. He is seeing his defeat of his party in the forthcoming assembly elections. I don't know whether this is achhe din for Goa. But one thing certainly, if he becomes the defense minister of the country, we will have to see that defense occupies a lot of prime spaces in Goa, including prime spaces in the capital city of Goa, which are of actually no use. And this opinion has been held by our chief minister, even in the house. It is left to be seen how he implements his opinion now when he comes to head this ministry. When the country is going through a massive procurement program, and when the defense of the country is, our preparedness is being questioned on all fronts, whether it be the naval, whether it be air force, or even the army. I think a person like him will be a great asset to the Prime Minister. But it will be Goa's loss and the nation's gain. Yes, I agree. It is a bit loss to the Goan. But finally, ताणे सगळे setting केल्ले आसा हांगा. काय नाही, सगळे everything is properly done now. Now only thing that the new incumbent जो येतलो chief minister कोणी येवतो मागीर
he will be only under the guidance of everybody, and we can always take the Goa forward, and India forward होता अशी गोंया also forward will. गोंयान लोकांच्या मनान पुणी गोंयची BJP इज पर्रीकर आनी पर्रीकर इज गोंयची BJP. सो जे आश्वासन दिल्ले पळय ते, जे आमचे मुद्दे जे आसा पळय ते, वेंचणूक जे इलेक्शन टायमार जे प्रॉमिसीस केल्ले पळय ते, आतां ते प्रॉमिसीस खरे जातले की ना जातले, कोण डिसिजन घेतलो. दुसरे वटेन योगगुरू रामदेव बाबा म्हणटा बदनाम जाल्ले रक्षा मंत्रालयाक जाग्यार हाडटलो जाल्यार IITN मनोहर पर्रीकारूच योग्य. फेसबुकाचेर पोस्ट घालून रामदेव बाबान हें मत उक्तायलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.